नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। बेशिस्त गाडयो चलयतल्यांक शिस्त लावंक नव्या कायद्यात 5 पट फायन, 10 पटूय वाडूं येता। अल्पवयीनाक गाडी मारल्यार पालक जेलीत, नव्या कायद्याचेर खासा रिपोर्ट। गोवा डेरीन दुधाचो रेट वाडयलो, मात दूधकारांक डिव्हिडंडूय ना। चेअरमॅन म्हणटा नवो बोर्ड थारायतलो। ल्हान ल्हान सोसायटी घालतात लाखांनी डिव्हिडंड, गोवा डेरीक जमना, खासा रिपोर्ट। फातोड्ड्या साळगांवान निमाणे खिणाक उमेदवार घालूंक राहुल गांधीनूच सांगिल्ले। सरकाराचो दावो करपाक लेटर केल्ले, दिग्विजयान आडायले। लुईजनाचे प्रुडंटाचेर स्फोटक खुलाशे। रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहनाचो फ्रांसिसाच्या रेजिस्ट्रेशन खात्याचेर दोळो। टायम बाउंड डिलिव्हरी जातली जाल्यार रेजिस्ट्रेशन खातें जाय कायद्या खात्या खाला। रोहनाचो मुख्यमंत्र्यांक नोट। पोल्युशना आड रस्त्यार देविल्ल्या सोनशीकारांक आयुष्यांत बंदखणीचो पयलो अणभव। संवसार, घरादारां, बायल भुरग्यांक उगड्यार सोडून बंदखणींतल्या अणभवाचेर खासा रिपोर्ट। आणि गोवा सुरक्षा मंच करता आपले कॅन्डिडेट तयार। ह्या फुडें खंयच्याच पक्षाबरोबर युती ना। मोगो कडेन केली ती चूक। 32 मतदारसंघांनी नव्यो समिती, 28 मायाक अधिवेशना। बेशिस्त गाडयो चलयतल्यांक 100-500च्या तालावान शिस्त लागना। पोलिसाचो ड्रायव्ह चालू आसतनाय दिसपट्ट्या एक्सिडेंटाचेर कळटा। केंद्राचो नवो मोटर व्हेइकल कायदो उपाय काडटलो म्हण सरकाराचो दावो। लोकसभेत निकतो पास जाल्लो हो कायदो नेम थारले काय गोंयांतूय लागू जातलो आनी येरादारीची बेशिस्त 90% देंवतली म्हण येरादारी मंत्री उलयता। नव्या कायद्यात हजारांनी फायन, बंदखणीची ख्यास्त, खासा रिपोर्ट। मोटर व्हेइकल कायद्यात सुदारणा करपाक केंद्रान ऑगस्ट 2016 हे बिल हाडिल्ले। तें बिल स्टँडिंग कमिटीक धाडचें पडलें आनी निमाणे एप्रिलांत ताचो कायदो पास जालो। लोकसभेन आतां ह्यो सुदारणा पास केल्यात। केंद्र सरकारान फायन 10 पट वाडयल्या आनी आनीक 10 पट मेरेन वाडोवंक राज्य सरकारांक वाव दवरला। नवे तालांव पळयात। लायसन नासतना अनधिकृत गाडी चलोवप, अजराचो तालांव 5000 रुपया केला। लायसन नासतना गाडी चलोवप, 500चो तालांव 5000 रुपया केला। ओव्हर स्पीडिंग, 400चो तालांव 1000 ते 2000 रुपया केला। भयानक पद्दतीन गाडी चलोवप, अजराचो तालांव 5000 रुपया केला। सोरो पियोन गाडी चलोवप, 2000चो तालांव 10000 रुपया केला। स्पीडिंग वा रेसी मारप, 500चो तालांव 5000 रुपया केला। सीट बेल्ट घालप ना, 100 रुपयाचो तालांव 1000 रुपया केला। दुचाकी ओव्हरलोड करून चलप, 100 रुपयाचो तालांव 2000 रुपया केला आनी 3 म्हयने लायसन्स सस्पेंड जातले। हेल्मेट नासतना चलोवप, 100 रुपयाचो तालांव 1000 रुपया केला आनी 3 म्हयने लायसन्स सस्पेंड जातले। ओव्हरलोडिंग, पयलीं 2000 रुपया तालांव आनी दरेका टना फाटल्यान 1000 रुपया फायन आसली। आतां वाडोवन 20,000 रुपया तालांव केला आनी दरेका टना फाटल्यान 2000 रुपया फायन। लायसन निलंबीत आसतना गाडी चलोवप, 500चो तालांव 10000 रुपया केला। आतां गाडी चलयतल्याकूच न्ही, गाडी चलोवपी अज्ञात वा मायनर आसल्यार ताचे कडेन गाडी पातयेंतल्या पालकांक वा गाडयेच्या मालकाक आतां ख्यास्त जातली। कांय नवीन गुन्यांव आनी शिक्षा ह्या कायद्यांत घाल्यात। एमर्जन्सी गाडयेक वाट दिवप ना, 10,000 रुपया फायन। मायनरान वयले कायदे मोडल्यार गाडयेन वा मालक दोशी थारता, 25,000ची फायन आनी 3 म्हयने कादय। गाडयेचें रेजिस्ट्रेशन रद्द जातलें। मायनरान फॅटल एक्सिडेंट केल्यार मायनर भुरग्याच्या पालकांक 3 वर्सांची बंदखण। कायदे चालीक लावपी अधिकाऱ्यांनीच कायदो मोडल्यार थारायल्ल्या तालांवा परस दोबरात तालांव। गोंयचे येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा नवे नेम चालीक लागतकीच फुडल्या 5 वर्सांत गोंयच्या रस्त्यांचेर 90% एक्सिडेंट देंवतले। आम्हीच केल्लो न्ही, आमी आशिल्ले न्ही ते आमी एक्ट करता अमेंड करपाक। वेरियस मिटिंग्स वर कंडक्टेड इन दिल्ली अंडर द लिडरशिप ऑफ युनियन मिनिस्टर। ते आता राज्यसभेत वचपाक जाय, तेन्ना तुगे राज्यसभेत वच। मागीर रुल्स येतले आनी रुल्स इम्प्लिमेंट करपाचे। त्यानंतर जे एक्सटेंड बी जाता ते 90% एक्सटेंड कमी जातले।
काही कालांतरान 5 वर्सांत तो ऍक्ट इम्प्लिमेंट जर स्ट्रिक्टली करत 90% एक्सिडेंट कमी जातले. इतलेच ठीक जाता, कारण तातूंत अशें आसा की हे जे 18 वर्सां सकयले भुरगे बी जर सापडले न्ही तांकां 3 वर्सां सजा आसा. आवय बापायकूय धरता हितून. आवय बापायकूय आसा आनी तांकांय आसा. दारू पितना जर मनीस सापडला 10,000 पर्यंत फायन आसा. तिसरे फावट सापडलो लायफ सर्विसेंस आसा. अशे खूब गोष्टी आसा जे खरेंच गरज आशिल्ली गोंयांत. राज्य सरकार जाय जाल्यार हे तलाव आनीक 10 पटींनी वाडोवंक शकता अशी तरतूद कायद्यात केल्या. म्हणजे हेल्मेटा वयली 1,000 रुपयाची फायन राज्य सरकार 10 पटींनी वाडोवन 10,000 करपाक शकता आनी लायसन नासतना चलयतल्याक 5,000च्या जाग्यार 50,000ची फायन मारपाक शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोवा डेरीन दुधाचो रेट वाडयलो, मात दूधकारांक अंदू डिव्हिडंडूच घाल्लो ना. दर वर्सा डेरी दूधकारांक प्रॉफिट शेअर दिताली. डेरीच्या बोर्डाचे प्रकरण सबजुडीस आशिल्ल्यान खंय प्रॉफिट शेअर दिल्लो ना म्हूण डेरीचो चेअरमॅन उलोवन दाखयता. नवो बोर्ड खंय डिव्हिडंड जाग्यार घालतलो. मात ह्याच गोवा डेरीच्यो कांय ल्हान ल्हान सोसायटी सुद्धा दूधकारांक लाखांनी डिव्हिडंड दितात. खासा रिपोर्ट. गोवा डेरी उस्तितात तितल्यो एक नव्यो भानगडी गोवा डेरीत उक्ताडार येत आसात. गोरवांचे खावडीचो प्लांट, आईस्क्रीम प्लांट, दूधकारांची फसवणूक, फॅटाच्या मशिनांची गुड्डुलासावां, डेरीचे मार्केटाक आनी दूध सप्लायाक गळटी, ते डेरीच्या बॅलन्स शिटा मेरेन कितलेशेच रिपोर्ट करून डेरीचो कारभार प्रुडंटान एक्सपोज केला. आता डिव्हिडंडाचे नवे गुड्डुलासा. गोवा डेरीन दूधकारांक वार्षिक डिव्हिडंड दिवपाचो आसता. डिव्हिडंडाक प्रॉफिट शेअर वा दूध फरकूय म्हणटात. डेरीक प्रॉफिट जाता तातूंतल्यान तो दिवपाचो. मात डेरीच लॉसात थंय डिव्हिडंड आनी कसलो. मात फाटल्या कांय वर्सां सावन लॉसात आसून सुद्धा एफडीचे इंट्रेस्टाची जोड दाखोवन दूधकारांक डिव्हिडंड घालताले. मात हे फावट तेंय ना. एप्रील जालो, डेरी डिव्हिडंडाचें नांव काडिना. दूधकारांनी आशाच सोडल्या. ते वेव्हार करता ते तांकां खबर कितें. प्रत्येक हातून केन्नाच प्रॉफिटान म्हणटा तशी योजना आमचो हे आसा पळय फीड प्लांट तो एवरी इयर लाखांनी रुपया लॉस जाता. पूण आमी चडश्यो सोसायटी सगळे तेच हाजे गोवा डेरीचेच खावड वापरता. तरी आसतना लॉस कसो जाता हे कांय कळपाक मार्ग ना. हे घोटाळ्याक लागून ते हे जाता अशें तरी आमचो समज. मात ह्याच गोवा डेरीक दूध घालपी कांय सोसायट्यांनी तांच्या दूधकारांक लाखांनी प्रॉफिट शेअर दिला. सोसायटी आपलो धंदो आपले पद्दतीन मॅनेज करतात, दीस धुकलतात, तातले तातूंत दूधकारांक डिव्हिडंडूय दितात. जवळ 3 लाख प्रायस डिफरन्स दिल्ले आहा. तेच आता जवळ 1 लिटरा फाटल्यान 1 रुपया 27 पैसे जातात. वेरेज आमकां गोवा डेरींतल्यान प्रायस डिफरन्स एक सुद्दां पयसो येयलो ना. म्हणजे अशें दिसता की आमी जवळ थोडे दूध 10% दूध जवळ 25,000 लिटर दूध लोकल सेल करून 3 लाख सपोर्ट प्रायस फार्मरांक वाटलो. वेरेज आमी जवळ 2.5 लाख लिटर दूध गोवा डेरीन धाडले. तितूंतल्यान आमकां एक सपोर्ट प्रायस फार्मरांक एक न्याय पयसो सुद्दां येयलो ना. आमच्या संस्थेन ह्या वर्सा दर फरक 1,03,300 रुपया वाटलो 10 म्हयन्याचो. आणि अंदू डेरीने दर फरक दिवन ताका लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण आमच्या दूधकारांक जालें. अंदू आमकां दर फरकूय दूध दर फरकूय दिवना. दूध दर फरक दिवना ते बाकीचे संस्थांनी कितें सांगता आमी कोर्टाक गेल्या म्हणून दूध दर फरक दिवना. थंय जर म्हणटा जाल्यार तांणी दुधाची दर वाडयली कशी. विकपाची दर तांणी वाडयली पण सभासदांक कांयच वाडोवंक ना. गोवा डेरीच्या बोर्डाच्या इलेक्शनाचे कोर्टात सब जुडीस असताना डेरीन मार्केटात दुधाचे रेट वाडयले. मात डिव्हिडंड घालपाक डेरी कोर्टातले प्रकरण आड येता. सर एफर्ट गोवा डेरीन दूध फरक घालूंक ना. रिजन कितें सर अशें? रिजन म्हणजे आमची इलेक्शन जालें मरे आमकां बोर्डाक हे डिसिजन घेवपाची पावरच ना न्हू. असो काय पूण सर कोर्ट तुमकां जर पावर ना तुमी रेट वाडयलो न्ही. रेट वाडयलो कसो तर? रेट वाडयलो लॉस जाता म्हणून न्हू. ओके सो सपोर्ट प्रायस जाता ती मोठ्या क्वालिफिकेशन न्हू. हां
रेट लॉस जाता लॉस करू शकना न्ही प्रायस डिफरन्स केन्नाय वाटूं येता न्हू आतां वाडटलें नवीन प्रोडक्ट वाडटलें ल्हान ल्हान सोसायटीत तांचे दूधकारांक डिविडंड घालतात. गोवा डेरीक जमाना. आलटून पालटून तेच लोक गोवा डेरीची म्युझिकल चेअर घट धरून असतात. 7 एप्रिलाक गोवा डेरीच्या नव्या बोर्डाक परत वेंचणूक. विरोधी गटांची नॉमिनेशनां इलेक्शनात भायर मारपाचे कारस्थान रिटर्निंग ऑफिसराक हाताक धरून जाले. प्रकरण हायकोर्टात गेल्या उपरांत सध्याच्या बोर्डाच्या आंगार आयले. म्हूण नव्यान इलेक्शन. खुर्चेर नवे कोण आयले जाल्यार डेरीक नवो फुडार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फातोड्ड्या आनी साळगांवान निमाणे खिणाक उमेदवार घालूंक आपल्याक स्वता राहुल गांधीन सांगिल्लें. इलेक्शना उपरांत पयल्याच इंटरव्ह्यूआंत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान कांय स्फोटक खुलाशे केल्यात. राजभवनार वचून सरकाराचो दावो करपाचे लेटर पासून ताणें तयार केल्लें. ताका खंय दिग्विजय सिंगान आडायलो. काँग्रेसीन चूक केली हें ताका कबूल. सोमारा सांजे 7:30 आनी रातची 10 ही मुलाखत प्रुडंटाच्या हेडॉनात पळोवंक मेळटली. In that night, we had the mandate. But however, even though, as my earlier experience told me, that as a president, I had to give a letter to the governor. Correct. The General Secretary, Mr. Digvijay Singh, told me that since Congress is the single largest party, we had 17. And as per the established procedure, and convention, it is the responsibility and duty of the governor to call the single largest party. You need not give the letter. Even though I insisted, he said, and I agreed with him that okay, if it is not necessary, it's not necessary. 11 तारखेच्या रातीन तुमचे बरोबर 21 आमदार आशिल्ले. You had the majority. You could have formed the government, and somehow Congress party decided not to stake the claim, believing that governor will call you to form the government. Don't you think it was a very big politically immature step? I feel that they should have allowed me to give this letter, because the letter was typed, the letter was ready. We had written in that letter to the governor that, see, we had fixed our Congress Legislature Party meeting at 6 o'clock. However, we could not have the meeting. We will have it tomorrow 11 o'clock. But since we are the single largest party, the governor should invite us. And I told this to Mr. Digvijay and Mr. Venugopal, because both of them were the emissaries of the High Command in Goa. Their idea was, at that time, that why are you giving a letter? It is the responsibility of the governor. They will invite you, or they will invite us. And they were feeling that from 21, they will get another 3, because they were negotiating. And they thought they will go with a letter of 24. The 3 of Goa forward. Yes, correct. But that next day proved that it was not possible. So that is the history. Now a lot of people put blame on Congress, and I think that we have erred. We have made a mistake. When we went to the Central Election Committee, wherein the chairperson is Mrs. Gandhi and Rahul Gandhi and others, I told them, we have given you candidates in all the 40 constituencies. Now, if you want to have any alliance, we leave it to you. At the last moment of finalizing the last day of filing the nomination, I was told that these 4, you don't issue the B forms. And I didn't issue the B forms. I just obeyed whatever they said. And that was including Fatorda, Siolin, Panjim and Porvorim. But when the High Command realized, this was told to me by Digvijay, when the High Command realized there is also a candidate in Velim, there is also a candidate in Saligaon, and there are also so many other candidates, then they asked me that, see, we had agreed for this, and then
our Congress Vice President himself spoke, and whatever orders they give, it's not a Louisian Falero who has taken a decisions. I can show you, I still got this. It is finally the High Command, and I believe one thing. I have worked at the national level as a General Secretary, and I know that once a decision is taken, it is their decision. So as far as this 4 constituencies, there was this. So finally 37 out of 40, they have decided to give the B form, and that is a history. घेऊया एक ब्रेक.